Sasna sanvai vuntuye, sogle sagyar galuk tuye. Sasna sanvai vuntuye, sogle sagyar galuk tuye. Immanuel, Immanuel, amche modete vuntuye. Immanuel, Immanuel, amche modete vuntuye. Vide satriam ka sodoy, patka podvisas na karoy. Vide satriam ka sodoy, patka podvisas na karoy. Immanuel, Immanuel, amche modete vuntuye. Immanuel, Immanuel, amche modete vuntuye. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयच्या मिसाचो विशय ल्हानविकाय आपणावया, सर्गीच्या राज्यांत भितर सरुया. मनशां सैम घेवन आनी कुर्सार मोरो पर्यान जेजू ल्हानवीक खालतो जालो. ल्हानविकायेन जियोंक तांणी आमकां शिकयलें आनी हो ल्हानविकायेचो मार्ग आपणायतोल्यांक देव उंच काडटलो म्हूण बासावणी दिली. खरे ल्हानविकाये उद्देशी आमी कोण आनी आमी कोणाचें तें स्पश्ट जाता. क्रिस्ती ल्हानविकाय जावंक जाय बुन्याद आमच्या जिविताची जी देवाक मानवता. बागेवन फ्रांसीस शावेरा पोरी आमी ल्हानविकायेंतल्यान सर्गी राज्याक पुर्ती जावंक देवाची कृपा मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ल्हानविकायेचो गूण आम्हा सगल्यांक मागता आसतना ही पवित्र मिसाची भेट केरीत भाशेन जेजूचे बागीवून तेरेस सेंट तेरेसा ऑफ जीसस चर्च कानोकोना ही आमची फिरगोसकारां रोमार करून ही मिसाची भेट भेटयतात तेन्ना आम्हा सगल्या पासत आमी मागुया. बागीवंत फ्रांसीस शावेराचे विडोवणेन देवान आम्हा सगल्यांचेर आनी उदीक करून आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते पोरी वांटो घेवचे पासत आमची असोक्तायेचो आनी आमची चुकीचो ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनीक बॉक्स सोडे मागून सगलीं बराबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सोर पोतवेदा देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवो सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Somia ka klutko,
मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुताक घेवूंक आमची काळसां जागी कर. ताच्या येड्या वरवीं नितोळ अंतोसकोड्यान तुजी चाकरी करूंक आमी पावू म्हूण मागता. हे आमी मागताव आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरोदियो पवित्र आत्म्याच्या एकपडान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हांव तो सर्वेस्पोर तुजो दीव, तुज्या उजव्या हाताक हांव दवरतां. हांव तुका सांगता, भिवू नाका. तुका हांव आदार दितलो. शाकोबा किरकोळ किड्या, इस्रायला हीन वळखी किडी, भिवू नाका. तुका हांव आदार दितलो म्हणटा सर्वेस्पोर. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र दीव तोच तुजो सोडवणदार. पळय, हांव तुका एक दांत्रो कोत्तलो, नवो दांत्रो, दोट्टी दांत आसलेलो. तूं पोरवोट मोडटलोय आनी फोंडटलोय आनी दोंगराचो पिठो कोत्तलोय. तूं तांकां वारें घालतलोय आनी वारें तांकां लोटून वतलें. वादळ तांकां जोडी मोडी शिपडायतलें. पूण तूं सर्वेस्परा सोबें संतोसतलोय. आनी जो इस्रायलाचो पवित्र दीव तोच तुका आनंदभरीत कोत्तलो. गरीब आनी दोलडिरी मनशां उदक मागतात, पूण थेंबो पर्यंत ना. ताणें तांची जीब सुकल्या. हांव सर्वेस्पोर तांचें आयकतलो. हांव इस्रायलाचो दीव तांकां सोडचो ना. ओसाद पडलोल्या तोक्षांचेर नदी व्हांवश्यो कोत्तलो आनी शेतांनी जोरी फुटोश्यो कोत्तलो. ओरोणे आसा ते तोळें कोत्तलो आनी सुकी जमीन आसा थंय उदकाच्यो जोरी फुट्टल्यो. ओरोण्यांत हांव देवदार रूख लायतलो, तशेंच बाबूल, भेंडी आनी जैतुनाचीं झाडां रानांत लागीं लागीं रोयतलो. सोरू, सोरोळ आनी देवदार अशें सोरेस्पराच्या हातान हें सगळें केलें म्हूण आनी जो इस्रायलाचो पवित्र दीव ताणेंच हें रुचलां म्हूण सगल्यांक दिसतलें आनी गोमून येतलें. सगळीं चिंतूंक पडटलीं आनी समजूंक पावतलीं. देवाचें उतोरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माई मोगाचो. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माई मोगाचो. देवा म्हज्या राजा, हांव तुजी वोदवी गायतां. सदांकाल तुजें नांव वाखाणटा. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो, सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माई मोगाचो. जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माई मोगाचो. तुवें रोचल्याय तें सगलें तुका दिनवासू सर्वेस्पोरा. तुजें भोक्त तुजें वंदन करूं, तुजें राजवटीची मुहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी पोरगोट करूं. जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माई मोगाचो. अशें सगल्या मनशांक तुजी वर्तनी कर्तुत्वां आनी तुजी राजवटीची लोकलोकीत मुहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हणल्यार सासनाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोखता. जबाब सर्वेस्पोर कोनवालो आनी माई मोगाचो. शुभोत्तमानाक सगळीं उबी रावुया. मोलबा दोवा वरीं जोयतीवंतांक देंवय. पावसा वरीं कुपांतलो तो देंवून येवं. उक्ती जावं जमीन आनी उपसूं आमकां सोडवनार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. Mateva pormore Jesu Christace शुभ वर्तमान. महिमा तुका
सोम्या. जुवावा विशीं जेजून पोरचेक म्हणून लागलो, बायलांक जल्मल्ल्या भुरग्यां भितर स्नान दातार जुवा परस व्हड दुसरो कोण उपजोवंक ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. तरी पूण स्वर्गेच्या राज्यांत सगल्या परस ल्हान तो ताचे वोन व्हड. स्नान दातार जुवांव आयलो तेन्ना ते आयज पर्यान स्वर्गेच्या राज नेट भोगता आनी बॉल करतात ती ते जोबून घेतात. सगल्या प्रवाद्याचो आनी समोर्तीचो निरोप जुवांव हे पर्यान चलतलो. आनी तुमी हे मात मानून घेतल्यात जाल्यार येवचो आसलो एलिजा तो होच. आयकूंक कान आसलेल्यात तांणी ते आयकुचे. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी जाणो एब्राहम लिंकन हो एक फामाद अमेरिकेचो प्रेसिडेंट. एब्राहम लिंकन आनी तो प्रेसिडेंट जालो तेन्नाकूय पयलेच फावटी व्हायट हावसांत खंय आपल्या सगल्या मंत्र्यांक भाशण दिवपाचो आसलो, तांचे लागीं खंय उलोवपाचो आसलो. आनी तेन्ना खंय उलोवपाक गेलो तेन्ना ताचो एक मिनिस्टर, एक मंत्री ताका अशें म्हणूंक लागलो, खंय एब्राहम लिंकन पळे, तुजो बापूय जावन आसा एक चामार. युअर फादर इज अ कॉबलर. तुजो बापूय जावन आसा मोचे शिंवपी. किरीत भाशेन म्हज्या कुटुंबाचे, म्हजे फॅमिलीचे तुजो पाय मोचे शिंवता. आनी हें म्हणून फुडें खंय सगलो लोक जो आसलेलो, सगळे जे मंत्री आसलेले, अधिकारी आसलेले, ते खंय आसूंक लागले. आनी एके भाशेन एब्राहम लिंकन ह्या प्रेसिडेंटाक ओकमान करूंक लागले. आनी तेन्ना खंय हो एब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट अशें म्हणटा, पळय, म्हजो बापूय जावन आसा मोचे शिंवपी, हें म्हाका बरी खबर आसा. आनी ह्या बापायचो पूत कसो म्हाका व्हड अभिमान भोगता. आय एम अ प्रावड सन ऑफ अ कॉबलर. म्हजो बापूय मोचे शिंवता हाचो म्हाका व्हड अभिमान भोगता. म्हाका गर्व आसा हे म्हज्या बापायचें. आनी ताच्या उपरांत म्हणटा, पळय, म्हज्या बापायन जरी तर तुजें मोचें सारकें शिवूंक ना, वा तुजे फॅमिलीचें मोचें सारकें शिवूंक ना, जाल्यार म्हजे लागीं दी. हांवूय एक बरो मोचें शिवपी. गिव मी युअर शूज. तुजें मोचें म्हाका दी, हांव तुका बरें मोचें शिवून दिता. मोगा लिस्तानो, आयचो विशय आमकां सांगता ल्हानविकाय मनशाक स्वर्ग बसयता. स्वर्गार वचूंक जाय जाल्यार ल्हानवीक जावंक आयचो विशय आमकां आपयता. आयच्या वाचपांनी आमी तर भितर सरल्यार आमी आयकलां, जेजू म्हणटा, जुआंव बातिस्ता परस उदीक आनी कोणूच म्हत्वाचो आजून पासून ह्या संवसारांत जल्मूंक ना. आनी कित्याक म्हणटा काय जेजू? जेजू म्हणटा कित्याक जुआंव बातिस्त आपल्याकूच ल्हान करतालो. जायतो लोक जुआंव बातिस्ता लागीं येतालो आनी म्हणटालो, पळय, आमी आतां सोडवंडाराक रावता. वी आर वेटिंग फॉर द मसाया. हो सोडवंडार तूं काय? परत परत येवन ताचे लागीं विचारताले. आनी तेन्ना जुआंव बातिस्त तांकां म्हणटालो, सोडवंडार राव न्हय, सोडवंडार येवचो आसा, म्हज्या फाटल्यान येतलो आनी ताच्या पांयाच्यो व्हाणाच्यो वादी सोडूंक हांव पुरतो न्हय. आय एम नॉट वर्ती. सोडवंडाराच्या व्हाणाच्यो वादी सोडूंक हांव पुरतो न्हय, इतलो कालतो जातालो. आनी ताका लागून जेजू म्हणटा आयज वाचपात, सगल्या परस व्हरतो ह्या संवसारांत जल्मल्लो आसा तो म्हणल्यार जुआंव बातिस्त. तर मोगा दिसता न्हू, हे सगलें आयकून आयज आमी आमच्या जिविताक कितें घेतल्यो काय? फकत 2 वस्तू तुमच्या मुखार दवरता. फकत 2 वस्तू आयज आमी गोठ मनान दवरया. पयलें म्हणल्यार आमी जाणो एक बागयोंत आसा, ताचें नांव सेंट अगस्टीन. बागयोंत सांत अगुस्तीन. सेंट अगस्टिना लागीं खंय एकलो मनीस सदांच विचारतालो, वॉट इज द रिक्वायरमेंट टू गो टू हेवन? स्वर्गार वेतलो जाल्यार म्हाका कितें जाय? वॉट इज द रिक्वायरमेंट टू गो टू हेवन?
स्वर्गार वेतलो जाल्यार म्हाका कितें जाय. आनी जितलेय पावटी विचारतालो तितलेय पावटीकूय भाग्योत आगुस्तीन त्या मनशाक म्हणटालो कालती जाव, लीव अ हंबल लायफ, कालती जाव. जितले पावटीकूय विचारतालो तितले पावटीकूय सदांच म्हणटालो कालती जाव, परत परत कालती जाव. एकूच जबाब दितालो बी हंबल, कालती जाव. आनी जितलेय पावटी तूं कालती जाता तितलेय पावटी तूं स्वर्गार वचपाचो आवडो, स्वर्गार वचपाची वाट धरता. हो पयली गोट आमच्या मनांत दवरया. दुसरें म्हणल्यार म्हाका दिसता थोडे म्हयने फाटीं हांव सिमनारीत म्हजें शिकप करतालो, यादनीक जावपाचें शिकप करतालो. आनी थंयसर सिमनारीत एक 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 भाग्यवंत पाद्री आसलेलो, जाणटो पाद्री, जाणवायेन भरलेलो पाद्री. आनी तो आमकां सिमनारिस्तांक जे कोण पाद्री जावपाक शिकतात, आकार निकोतात, तांकां सदांच म्हणटालो तुका पाद्री जावंक जाय, बरो पाद्री जावंक जाय जाल्यार सदांच कालती पाद्री जाव. बी अ हंबल प्रिस्ट, कालती पाद्री जाव. ल्हानवीक उतराचो, थोड्या उतराचो कालती पाद्री जाव. कित्याक कालती पाद्री आमकां सगल्यांक आवडटा. कालती पाद्रीचो कितें भाशेन पोरसाय मोग करता आनी देवूय मोग करता. आनी उपरांत म्हणटालो गोरवाक आनी देवाक पडना, गोरवाक आनी देवाक पडना. कित्याक गोरवान भरलेलो मनीस सदांच आपलेच चिंता. गोरवान भरलेलो मनीस सदांच म्हणटा म्हाका देवाची गरज ना, वाय डू आय नीड गॉड, म्हाका देवाची कित्याक गरज. पूण दुसऱ्या वतान खालतो मनीस सदांच देवाचेर पातयता, म्हाका देवाची गरज, देव करता ती वाट, देवा विणे म्हज्यान कांयच करूंक जायना. तर म्हाका दिसता ह्या मिसांत आमी वांटो घेता आसतना आयच्या मिसाचो संदेश एकूच आमकां खालती जावया. लेट अस हंबल आवरसेल्व्स, खालती जावया. आनी खालती जाल्या उपरांत स्वर्गार आमी आमकां जागो तयार करतले. ही चिंतना मनान धरून ह्या मिसांत भोक्तीन आमी वांटो घेवया. देव सुकली उबी रावया. देव आमचो मोगाळ बाप, ह्या वेळार त्याच मोगाळ बापाशी आमच्यो गरजो आनी आमची मागणी बापाक उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे बरे देखे वरवीं शुभ वर्तमानाचे परगटणार संवसाराच्या शिमा पर्यंत जावं बापा लागीं मागुया. दया बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सृश्टी आनी समाजा पासत हुस्क्यान वावरूंक आनी गरज तितल्याकूय गरजेच्यो सवलती दिवंक बापा लागीं मागुया. दया बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे गोराबेच्या वडिलांनी आपल्या गोरच्याक ल्हानविकायेची देख जावन तांकां समाजांत ल्हानविकायेन जिवंक शिकोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दया बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे ह्या पवित्र जाग्यार एकठांय जालोल्यांनी स्वर्गीचें राज मनांत दवरून ल्हानविकायेच्यो कोन्यांनी आपलें जिवीत जिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दया बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे बापा.
मोगाळ बापा, तुजे मुखार दवरल्यान ती मागणी काल्तिकायेन मानून घे. तुजे कुशे पोरमोणे आनी आमच्या गोरजा पोरमोणे ती आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. आमची भेटूंक खाता, आमची काळजां तातून घालता, आमची मोना तूं करपिता. स्वीकार कर म्हूण रावतून मागता, मोवा उंडो आल्तार हाडटा, ताकाच रोस समोर पिता. आमचे सुख दुख सोर्बेट वयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो, जेजू आमचे मोच्या बाबा भयणीनो, मोचे आनी तुमचे बलिदान सोर पोतवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सुर्गीच्या बापा, तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही देडी एकठांय करून आमी तुका वोपून दिता. ती तूं दोयेन मानून घे. तांचे वरवीं तुजी कोरी भोक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता. तशें तांचेच वरवीं सासणाची सोडवण सोडूंक आमी पावोशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. सर्वेस्पोर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थाय बागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोतवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी सासणीक तारोणाचें दार आमकां उगडलें. ह्या वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देव दुतां बराबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूक विच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोंची.
तेच पुरी जेवण सतूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचे हें रगत. पातकाचे बोगसडे मेळच्या तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवतली. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोड पोरगोटोया. Sumia Jesu, tuce moronami somoromta. Sumia Jesu, tuce puno জীবন পর পরগোটা. Sumia Jesu, tuce enia ami odrekta. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवूंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडा रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितोमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोत बापा, फिलीप मॅरी आनी सिमाव फर्नांडीस आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पोरजोळीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन झुजे बागयोन धर्म दिता आनी सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भोगता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचे सुवरवीं त्याचे सुसंगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोडान सोरपोतवेदार बापा सोरबंदोनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलोले प्रार्थन सुकली धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र तुझे राय समकायो तुझे कुशी स्वर्गा जाता तुशी संवसार आसा. आमचो दिसपटो गिराय साय समकादी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तान्नेर पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बोर वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया.
देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक आपोयल्यान ती सुकली सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, सासनाच्या जिविताच्या जेवणान तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारान उतीर वस्तू मदें आमी जियेतना सुर्गीच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां तोखतोल्या देण्याक लुबदूंक तूं आमकां शिकयताय. हो तुज्या जेवणाचो फळ आम्हा सगल्यांक मेळू म्हूण आमी मागता. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूची नावी. सगळे आमी बसुया. बाबा भयणीनो, आयज मिसाची भेट समोर उमलोल्या फादर सुकुरो कोलासो तशेंच प्रवचन करतल्या फादर रायन डिसूजा तांकां तशेंच काणकोणच्या आमच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास ह्या सोह बलिदानांत वांटो घेतल्या याज्ञीक बाबांक तशेंच आमचे केरीत दिनवास आमच्या गायोन पंगोडाक. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातोलें. कुमसाराचे पेंडोल तुमचे दावे वाटेन आसा. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. फाल्यां मड्रास मैलापूरचो आर्चबिश भोवमानेस जॉर्ज एंटनी सामे दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन जातोल्या मिसाचेर मुखेल येजमानपण चलयतलो. टुमोरो मोस्ट रेवरंड जॉर्ज एंटनी सामे, the Archbishop of Madras and Mailapur, will preside over the 12:15 p.m. Mass in English. Decembraचे 14 दनपारां 12:15 Tamil भाशेन मीस आसतले. On the 14th of December, there will be Mass in Tamil at 12:15 p.m. ह्या दिसांनी एक्सपोजिशनाच्या मिसांक वापरतल्या सेवा धर्माच्यो पुस्तिका कोणाकूय जाय जाल्यार आमच्या बाजिलिकाच्या लिटर्जी डेस्का फाटल्यान वा बाजिलिकाच्या कंट्रोल रुमान तावन ते तुमी घेवच्यो. ताचें मोल 20 रुपया. शेवटाच्या आशिर्वादाक सगळे आमी उबी रावया. सुरविस्पो तुमची सोवी आसूं. तुमची सोवी आसूं. आनी सोर पोतवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सोडून मेलोय.
ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. तुज्यो खासगी गरजो हे वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओद्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक फाकाणटाव. आमेन. Soy nica, soda soy ti.